मय वाठारात हेडगे गोरवांची समस्या कायम असा। केळबायवाडो ते हळदणवाडी मेरेनच्या रस्त्यांचेर वचत थंय गोरवां भोंवतना नजरेक पडटात। रातच्या वेळार तर ही गोरवां रस्त्याचेर तपकल मारतात। रस्त्यांचेर भोंवपी आनी तपकल मारपी गोरवांक लागून वाहन चालकांक कसरत करची पडटा। ह्या गोरवांक लागून अपघातांचो धोकोय वाडला। मय वाठारात भोंवपी ह्या गोरवांनी कांय जाणांचेर हल्ले लेगीत केले। गोरवां मयन आमच्या खूप जाल्लेली आहा आनी रस्त्यार सारके आसता आनी मयासून आमच्या केळबाय वाड्यासून ते हळदणवाडी पैरा पर्यंत तशें वांयगाण्या पर्यंत ही गोरवां सारकी रस्त्यारच आसता। तांचो बंदोबस्त करचो अशें हांव सांगता। कित्याक आमी फाटल्या फावट आमी ग्रामसभेकूय हो प्रश्न मांडलेलो तेन्ना आमकां सरपंचान कितें सांगलेलें तेचे आपूण बेगींतल्या बेगीन बंदोबस्त करतले, पूण आजून काय बंदोबस्त ना। तेन्ना फाल्यां कोणाकूय अपघात जावंक शकता, एक्सिडंट जावंक शकता आनी हेच्या पयलीं दोन तरी एक्सिडंट जाल्लेले आहा। तेन्ना ताका लागून म्हणटा कितें हांव हेचो बेगींतल्या बेगीन बंदोबस्त करचो। मजगतीं हालींच जाल्ले मये पंचायतीचे ग्रामसभेत हेडगे गोरवांचो मुद्दो उपस्थित जाल्लो। रस्त्यांचेर भोंवपी गोरवां धरतले अशें पंचायतीन ग्रामसभेत स्पश्ट केल्लें। जाल्यार तांकां आमी फूल हें करतली, रस्त्यार उखलपाची जबाबदारी गोशाळी दिल्लीच आसा। आनी फाटीं मागीर तेंच्यांनी हें करपा जायना, पंचायती कडेन येवपा जायना की आपले गोरवां उखलून वयल्यात तेन्ना आमकां मदत कर म्हणून। आमचे कडेन तेन्ना पावर नासतलो आनी लेटर आमी बेगीनूच टायप मारतले। थोड्या कडसून म्हाका लिस्ट येवची आसा, लिस्ट अर्द्या थोड्या कडसून येयल्ली आसा। ते आमी पोलिसांकूय इंटिमेट करतले त्या लेटराचे आनी काय गोशाळेकूय दितले कोण ओनर्सांनी। प्रत्येक ओनराक आमी हें दितली लेटर। तेन्ना प्रत्येक ओनराची जबाबदारी आसा की आपली गोरवां सांबाळपाची। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।